आज आमी आसात ते केप्यां हांगासर आनी केप्यां ही तुमी पळयता ही नवीन वास्तू बांदल्या लोकविश्वास प्रतिश्ठान आनी ही वास्तू जी आहा ती 3 फ्लोराची आसा आनी एकूय एका स्टेप्स म्हणटा ती ना आनी ज्या पद्दतीन ही बांदल्या स्पेशियस अशी भुरग्यांक जे स्पेशल चिल्ड्रन आहा तांकां लागून आनी हे जे कंप्लीट काम सद्या टोटल जाल्लें आसा आनी हेजे जे इनॉग्रेशन आहा हे 2 एप्रिलाक सांजे 5 सुमार हांगासर जे पर्तगाळ मठाचे मठाधीश आहा ते हांगसर येतले तशेंच काकोडकर दोतोर यांच्या हस्ते ह्या वास्तूचे इनॉग्रेशन जातलें आनी सद्या हांगासर 33 भुरगीं ऑलरेडी हांगासर शिकपा येतात आनी त्याच प्रमाणे ज्यो कितें फॅसिलिटीज हांगासर आसा जे चेअरमॅन आसा लोकविश्वास प्रतिश्ठानाचे अनूप हांणीसर हांणी सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा आनी मुखार तेंचो प्लॅन आसा कितें आनी कशी वास्तू ही सांबाळपाची आनी लोकांनी तांकां कशी कितें मदत करपाची हें तेणी आतां प्रेसा मुखार हाडलेलें आसा. तातूंतल्यान सगळ्यांत म्हणजे आमगेली फोंडेची इश्वर बरोबर आमी फोंडेच्या भायर जेन्ना आमकां डिमांड जाली म्हणजे जेन्ना आमकां रिक्वेस्ट येयली पेरंट्सांची की फोंडे भायर आमी शाळा सुरू करून 2009 पयली शाळा मानसीक विकास खातीर काणकोण सुरू केली 2011 आमी केपें सुरू केली त्याच वर्सा फोंडा सुरू केली ताजे उपरांत 13 मार्च आनी 16 फोंडे भायर 5 जवळ 480 भुरग्यांची आमी आज सध्या काळजी घेतात. सगळ्यांत म्हत्वाचो एक म्हत्वाचो प्रोजेक्ट आज आमी केपें की केपेंचे इश्कोल 2013 भायर घेवन जाली परंतु काही तांत्रीक अडचणी बांदकाम पळयल्यात आनी 2024 आमी शाळा ह्या वास्तू केली पूण सगळ्यांत म्हत्वाचो की त्या प्रोजेक्टाचें मोठो मायलस्टोन प्रतिश्ठान करता जो निवासी प्रकल्प आयच्या दिसा गोंय राज्यासारख्या गरज आसा त्या निवासी प्रकल्पाची आमी स्वप्न पळयलें की आमची प्रतिश्ठानाचे तर्फे त्या प्रत्यक्षांत येता अशें आमकां दिसपाक लागला आनी ताजें उद्घाटन त्या प्रकल्पाचें आनी लोकविश्वास प्रतिश्ठानाचें नामकरण आनी केपेंचे जे पळय लोकविश्वास सोशल आशिल्लें ताका गोविंदपय रायतकर ट्रस्टान एक बरी अशी आर्थीक मदत दिल्या कारणान लोकविश्वास प्रतिश्ठान गोविंदपय रायतकर सोशल चिल्ड्रन अशें नामकरण जालां. ताजें औपचारीक अनाउन्समेंट आनी निवासी प्रकल्पाचें औपचारीक उद्घाटन म्हणजे सगळोच प्रकल्प लोकार्पण सुवाळो हो 2 एप्रिलाक सांजचो 5 वरांचेर आमी आयोजीत केलो. सुरवातीक निवासी प्रकल्पांत आमी 6 ते 7 युनिट जेणे आमचे कडेन आतां रजिस्ट्रेशन केलां तांकां घेवनूच आमी सगळे सुरवात करतले. आमची अशी इच्छा आसा की आमचे एक्चुली प्रकल्पाची कॅपेसिटी ही 20 भुरग्यांची 12 पुरुष आनी 8 स्त्रिया अश्यो ज्यांचें वय वर्स 30 वर्सां वयर आनी जांकां पालकांक ह्या भुरग्यांक दोनूच मुखार तांचे दिसून फुडें तांगेली काळजी घेतली जबाबदार आसूंक शकतले अशें पालकांच्या बरोबर तांची तयारी केल्या आनी 20 भुरग्यांची आमी वेवस्था केल्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन बरें आसा ताजे 1.5 कोटी लोन तेन्ना तें आमचे ऑलरेडी घेवन आमचे इक्विपमेंट सुद्दां स्टार्ट केलें. आतां तुमकां गरज आसा ती स्टाफाची म्हणटा आमकां आतां गरीब ताची अत्यंत गरज आसा ताची मॅनपावर रायट तेजो पळय आमकां ह्या भुरग्यांक ह्या व्यक्ती वेवस्थीत हँडल करणारी मॅनपावर आसा ती मनशांची गरीब गरज आसा. आमी एडवर्टायजमेंट केला आमचे कडेन काही सादारण लोकांचे इंटरव्यूज जाले तातले 4-5 लोकांक आमी आतां सिलेक्शन केलां आनी तांच्या ऑपरेशनांतल्यान आनी आमगेले घालतना आमी ती इनिशियल स्टेज दवरली म्हणून आमी ठरयलां की आज जे घडटे आमचे कडेन 6-7 भुरगीं एडमिशन जाल्या म्हणजे तितल्याचेरूच आमी रावले. फुडलो अलॉटमेंट हो सादारण स्टार्ट जालो जाल्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबरांत इमिजिएट आमी गाडी करपाचेंच करपाचें कारण आमकां सगळे दृश्टींतल्यान पळोवपाचें आसा की आमच्या हेका जेवणा खाणाची तयारी पासून जाली तो पालक तो भुरगो तो पालक कितलो समाधानी जाता ताजे उपरांत आपल्याला फुडें ऑलरेडी आमकां स्टेटमेंट एम्बुलन्सांनी सुद्दां दिली तो बेसिकली आमकां जो लायब्ररीन पळय आशिल्लो ताच्या बाबतींत आमकां खरोखरूच ती एक बरी बेनिफीट आसा की आमी सोलर सिस्टम सगळी बसयली आसा वॉटर हिटरूय आमी सोलर बसयले आसा मागीर आमकां तो त्या हाजेर कांयच एडमिशन
कॉस्टाक सगळ्यो सुविधांतल्यान तांचें जीवन सुसह्य करून पालकांक एक प्रकारची एक संस्था आधारवड जावपाचो प्रयत्न मॅनेजमेंट सगळ्या पद्धतीन सोडून करपाचो आमचे सगळे थेरपिस्ट आमचे कडेन आसा आमचे कडेन स्पीच थेरपिस्ट आसा ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट आसा फिजिओथेरपिस्ट आसा ह्यो सगळ्यो थेरपी तेजे कडेन फॅसिलिटी दिवंक जाता जाल्यार तेवूय तुमकां त्या वेळार त्या सेंटरान तांकां दिल्यो एडमिशन फी बी कितली आसतली भुरग्यांक? आमची एडमिशन फी अशी म्हणून हें ना आमी जरी एडमिशन कॉस्टिंग अशें म्हणून दवरलां की जर आमकां ज्या पालकांचे शक्य आसा जाल्यार पालकांनी कॉस्टाक आदार लावचो स्पेसिफीक एमावंटाचें आमी अशें तांकां बंधन घालूना आनी हांव स्पेसिफीक एमावंट अशें तुमकां सांगूंक शकना पूण जर तांकां शक्य आसा जाल्यार आमी कर्ज इतलेंच घेतलें की ह्या वास्तूचेर आमी कितें बँकेकडल्यान राजा कडल्यान कर्ज घेतलें म्हणटकीर आमकां तातूंत जर भायर सरतलो जाल्यार अधिकारीक लोकां कडल्यान आर्थिक मदत मेळप ही गरजेची आसा केवळ आमी दोनरां कडेन वचूनच तें आपल्याक करूंक शकना कांय जाणांची जी आर्थीक स्थिती शक्य आसा तांणी मदत करची जेणे करून संस्थाय कर्ज मुक्त जातली आनी आमकां बाकी कडेन जे तांकां सुविधा दिवपाचे तेन्ना कन्सल्टेशन करपाक जाता रेगुलर मंथली चार्जीस ह्यो खंयच्याय भुरग्याचे 20,000 रुपया म्हयन्याक आसतल्यो तातूंत तेगेलें जेवण खाण तेगेलें गाणें म्हण सगळें जें जिवाचें जें पळय तेगेलें केअर टेकर आसा तें सगळें घेवन 20,000 रुपया पर मंथ ह्या एक्सपेंडिचर आमी घेवन केपेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.